देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 24 वोड 5-41. जेजू शिकार नांवाच्या सामाऱ्याच्या एका नोगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या बाटा लागींच हें नोगर आसलें. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून तोकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामाऱ्याची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेले. सामाऱ्याचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारिकान. तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारेकारांक पडना. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण? तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसलें आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताची गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कधीच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचे जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी. अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपूण हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक पुजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच पुजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजालेमांत जावं बापाक बोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका बोसतात. आमी जाल्यार वळखतात ताका बोसतात, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरें बोचपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले, कित्याक म्हणल्यार असलेच बोचपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताचे बोचप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोसूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियास म्हणजे अभिषेक वो देवान मागलोलो येवचा आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगलें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयता तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कितें उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंय सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. येयात आनी ताका पळयात. होच अभिषेक जायत काय? तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतलें म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, गुरुजी, जेवया. पूण ताणें ताका म्हणलें, म्हाका जें जेवण खाण आसा ताची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले,
ताका कोणे जेवंक हाडूंक दिलें काय? जेजून तांकां म्हटलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची कुशी आनी ताचें काम शांती पावूंक हेंच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात. शेतां जालीं धोवी, लुवची जाली. लुवता तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता आनी अशें वोपपी आनी लुवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वोपता दुसरो लुवता. ज्या शेताचे कोश तुमी काडूंक नात त्या शेतान तुमकां हांवें लुवूंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोश काडल्यात आनी तांच्या कोश्टाच्या फळान तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. अशें ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोगरांतल्यान पुस्कळ सामरेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामरेकारां ताचेशीं आयलीं तेन्ना आपणाशीं राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. आनी थंय तो 2 दीस रावलो आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. ते बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय बोगोर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानतांव आनी तो खरेंच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळून आयलां. देवाचें उतर. देवाचो बरो उपकार. नियाळ उक्तें मन आनी काळीज आमकां नवी दिशा दाखयता आनी देवाचे वाटेन आमकां व्हरता. जेजू धर्मशास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या वागणुकेचेर निशेध मारतालो, कित्याक ते आपल्याच जिवाक मान दिताले आनी दुसऱ्यांक किंकोत कोत्ताले. जायते फावटी आमी आमचेंच सोडयता आनी आमचेंच सारकें म्हूण समजता. दुसऱ्यांनी आमचें सांगणें मानून घेवचें म्हूण आमचें मन. पूण सोत म्हणल्यार आमचे समजणे परस दुसऱ्यांची जाणवाय अदीक व्हरती म्हूण समजूंक आमी चुकता. जेन्ना हें सोत आमच्या मनांत आमी घडयतल्या आनी दुसऱ्यांक मानान लेखतल्या तेन्ना आमी कितें तरी नवें शिकता आनी आमच्या भावार्थाची वाड जावंक पावता. आमेन.